आमची फातर्प्याची देवी भरपूर सावताक फामाद आसा आणि आमच्या ह्या देवस्थानाक तरेतरेचे फेस्टिवल फंक्शन सेलिब्रेट जाता। देवी सगळ्यांक पावता म्हणून आता लोक गोंयांक तशे गोंयाचे भायर कर्नाटका म्हण महाराष्ट्रा म्हण थिंगसानूय बी भाविक येता। आता आमची जात्रा पौष शुद्ध प्रतिपदा ते पौष शुद्ध चतुर्थी पर्यंत जाता। पहिली दिसाक पौष शुद्ध प्रतिपदा 21 डिसेंबर 2025 त्या दिसाक सकाळ फुडें आमच्या भूमिपुरुष देवाक महाअभिषेक जातलो। रथाक आमी ओमनो दिंडी उत्सवाक गजरांत साजरा करपाचें केल्लें आसा। तेजे नंतर आमचें कोंकणी नाटक जातलें आनीक दुसरे दिसाक आमचो सकाळी सप्तकोटेश्वराचो महाअभिषेक जातलो। रातीन विधिपूर्वक नमन जातलें। तेजे नंतर शिबिकोत्सव जातलो। तेजे नंतर दिंडीच्या गजरांत आमचो मयूर रथाचो रथारोहण जातलो। तिसरे दिसाक आमच्या श्री सातेरी देवीचो महाअभिषेक जातलो आनी रात्री नमन जातलें। तेजे नंतर शिबिकोत्सव जातलो आनी तिसरे दिसाक मागीर आमच्या सूर्य रथांतल्यान रथारोहण जातलो। तशेंच चवथी दिसाक आमच्यो शांतादुर्गेचो अभिषेक जाता। मागीर तेजे नंतर रातीन आमची कंप्लीट जागोर आसता। तेका लागून आमी 8 आमच्या लोकल भुरग्यांचो एक डान्स कॉम्पिटिशन दवरलो आसा। तेजे नंतर ऑर्केस्ट्रा जातलो आनी दुसरे दीस 25 तारखेक सकाळ फुडें 6 पहाटे महारथारोहण जातलें। आता त्याच बरोबर आमचें 4 दीस दुपारचें तशें रातचें महाप्रसाद आसतलो। त्या महाप्रसादाचो सगळे भाविकांनी लाभ घेवचो आनी सगळे भाविकां कडेन मागता तेमी आपल्या सगळ्या मित्र आनी परिवारा सह येवन आमच्या जात्रेक उपस्थिती लावपाची।